कुळणात धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर ॲसिड हल्लो जाल्लो। ह्या हल्ल्याचो काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड धरून सगळ्याच विरोधी आमदारांनी खर निषेध केलो। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात। लिंगीक अत्याचार, चोरयो, खून, मारबडे जावपाचे प्रकार वाडल्यात। ताका लागून गोंयांत कायदो आनी वेवस्था आसा काय कितें असो प्रस्न काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी क्रूज सिल्वान उपरासला। ॲसिड हल्ले बीन असले प्रकार आमी गोंयांत आयकूंकच नाशिल्ले। हे प्रकार आतां गोंयांत घडपाक लागल्यात तेन्ना कायदो आनी वेवस्था नाशिल्ल्याचे दिसून येता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। तशेंच कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान DGPक पत्र बरोवन हे घडणुकीची खोलायेन चवकशी करपाची मागणी केल्या। आज सकाळी ते ऐकलं ते एक ॲसिड अटॅक झाला म्हणून एक 17 वर्साचो भुरगो कॉलेजीत वयता तो। इट इज व्हेरी शॉकिंग कित्याक आमचे लोकांचे सेफ्टी कितें ते पयले बायलेचे रेप जातात, मायनराचे रेप जातात आणि जाणटे बायलेचे पासून रेप जाता। तू पुढे डेली आमचे असले शॉकिंग न्यूज येतात ते आणि आयज ॲसिड अटॅक उडवले आमचे गोंयचे सरकार कितें करता, आमचे पुलीस कितें करता आणि असले अटॅक जाले जाल्यार सेफ्टी आमचे कोण आहा तो कोण रस्त्यार गेलो तो कितें जातले फुडें। मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर आणि ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर तेन्ना तेणे जबाब दिवपा जाय कित्याक जाता कोण फाटल्यान आसा आनी कितें इंटेलिजन्स आसा आनी कितें सिक्युरिटी आमच्या लोकांक दितली। Government is completely abdicated. There is no government in Goa. It looks like there is no government. ॲसिडाचो जो आज येता सिरियस इशू हे वास्ते आमी आयकूंकूच नाशिल्ले हे गोंयांत आतां वस्तू इंडियनायझेशन ऑफ गोवा इज कंप्लीट। जाल्यार बिहाराक एक्चुअली भायर वता सांजचे बेगीन येवंक जाय नाजाल्यार तुका कोण उखलून व्हरतलो। ही परिस्थिती आतां गोंयांत येवपाक लागली कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाल्लो। आख्खे गोंया लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्लो आनी कोण लॉ कोणाक जाय तशें हातीन घेता आनी जाय तें करतात। आयज तुमी ते वाचले 17 इयर्स भुरग्याचेर ॲसिड मारलो आनी ॲसिड मारले कोण तो कल्प्रेटूय अजून तेमी धरुना आनी असली इन्सिडेंटां जायत आहाय। सो 100% अशी आमचें म्हणपाक तें लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत कोलॅप्स जाल्लें आहा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।